तर तुम्ही असे सांगा फॉर मिनिस्ट्री काय सांगू ना ह्या टॉपिकाचेर हांव कोणाक काय उलयना प्रेस आपल्याक जाय त्यो बातम्यो सांगता हांव तांकां विचारपाक ना पण जाते कितें रिशफल बी ते फक्त चीफ मिनिस्टर सांगपाक शकता आनी कोण सांगता एज अ सिनियर लिडर तुमच्या कडेन दिल्ली बिल्ली उलोवप कितें जालां ते रिशफल बी जावपाचें आहा म्हणटा तें तेजें तशें कितें आहा तुमकां पयलीं वाचता तुमचें नांव बी येता अशें आयकलां तुमचें नांव येता म्हाजें नांव हे 2-3 वर्सांनी येता आनी मिनिस्टर म्हणून येताच बरें ना तल्ले काय तल्ले काय जाण पण जावपाचें आहा रिशफल ना सद्याक तरी म्हाका तल्ले काय तुमच्या भितर आमदारां तरी काय ना तल्ले काय ना तल्ले काय तुमचें नांव बी अशें ना तल्ले काय पण तुमकां तेजी ऑपॉर्च्युनिटी घेतली तुमी मिनिस्टर सद्याक तल्ले काय ना हा नवें तुवें सांगता पळय उडंग काय रिशफलाचें बीन कितें ना तशें ना अरे का रिशफल नथिंग वॉज बट तशें कितें आसा बी जाल्या उपरांतूच जातालें अशें हाजे पयलीं जाला तितलें Let us see that. इंटरनल कितें उलोवप बीन चालू ना काय जालें there was this meeting was primarily for discussion of the assembly upcoming assembly. Telangana making meeting regarding legislative assembly functioning. बळ जातालो रिशफलिंगा लागून बीन काय कितें म्हणून अशें ते काय रिशफलिंगाचे खंय तरी आवाज काय ना ते कोण जे कितें रिपोर्ट जे करून जाय पळय तेंचं तुमकां वेगवेगळे रिशफलिंगाचे बी बळ आमदारांनी आणि मंत्र्यांनी वेगवेगळ्या आपापल्या डिपार्टमेंटाचे विशय मंत्र्यांनी डिस्कस केले. भारतीय जनता पार्टी एक शाणी पार्टी आसा म्हणून तांकां खबर आसा कोणाक करपाचें ना करपाचें हांव तेजेर सोडटा म्हाजें बंडखोरी केन्ना जावचें हांव भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो आनी म्हाका जी रिस्पॉन्सिबिलिटी केन्ना दिल्ली हांव तिथे जाल्यार आख्खो बुकलेट करून दिता इतली वर्सां हांवें कितें केलां की चेअरमॅन जाल्लो पावर मिनिस्टर जाल्लो डिपार्टमेंट 100% जाता अशें ना पूण इम्प्रुवमेंटाचो प्रश्न हांवें केल्लो आनी आशिल्लो जाल्यार आमी करपाचो फक्त पार्टी टू डिसायड हांव कोण सांगता तेंकां हांव कोणाक सांगता जाताले तुमचो विचार पयलीं ते पार्टीन पळोवपाचें सीएमान जबाबदारी दिली जाल्यार घेवपा रेडी आहा तुमी आता कित्याक घेवचो फाल्यां सीएमाची जबाबदारी घेतल्यार ती येतलो तशें कितें तशें काय ना तें पार्टी डिसायड करता हांव प्रमोद बाब बरो आनी अशें म्हणना तूं म्हटलें म्हणटा नाल्यार तेजेर छापा अजिबात ना म्हाजें सांगपाचें कितें आहा की फाल्यां कसली जबाबदारी दिली ती घेवपाक हांव फाटीं फुडें करचो ना ते म्हाका कॅपेसिटी आहा करून घेवपाक फुडें कामां हांवें लोकांक दाखोवन दिल्या एक्सेसिबिलिटी आसा तशी आहा आमदाराच्या मिटिंगेन आमी सहसा तांकां आपयता त्याचे हरशीं आपयता आमी वेगळी मिटींग घेताली एकदां इंडिपेंडंट एमएलएची पण आज इंडिपेंडंट एमएलएक हांवें आमच्या एमएलएच्या मिटिंगेच्या बरोबर जातलो. एक गजाल आत्तां फक्त एसेंब्ली होच फोकस आसा रिशफल बीन कांयच जावपाचें ना. ओके जो पर्यंत आमी एसेंब्लीचेर सगळ्यांनी कॉन्सन्ट्रेट केलां एसेंब्लीचो कामकाज आतां हाजेरूच लक्ष आसा. नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार. सद्याक गोंयान पावस उटंगाराचो पडला आनी गोंयभर पडझड जी आसा ती जाल्ली आसा कितलेशेच कडेन म्हणजे सगळ्या म्हालांनी आमच्या गोंयांत घरां पडल्या रस्ते खचल्या पालसणां कोसळ्ळ्या राखणें उणत पडल्या. काल आनी आयज आमी जर पळयत आयतार आनी सोमारा मेळून काल कुणय आयडीसीन दुर्घटना घडली थंय 3 कामगारांक मरण आयलें. आयज मांडूर म्हणटा थंय आवय आनी चेडो घराची वणत कोसळून भितर ती चिरडली आनी तांकांय मरण आयलें. सो अशें सादारण 5 जाणांक मरण आयलां गोंयान फाटल्या 24 वरां भितर. पावसाचो उटंगार आनी धुमाकूळ एके वटेन चालू आसतना गोंयान राजकी घडामोडी सुद्दां नेटान सुरू आसात. राजकी घडामोडी प्रत्यक्ष घडटा हें म्हणणे परस ज्यो चर्चा आसा त्यो नेटान सुरू जाल्यात आनी कांय ताका दुजोरो दिवपी अश्योय गजाली घडल्यात. आमी जर पळयत जाल्यार आयज सोमारा भारतीय जनता पक्षाची म्हत्वाची अशी बैठक जाली. सगळे आमदार जे आसात त्या सगळ्या आमदार मंत्र्यांची मुख्यमंत्र्यान बैठक घेतली आनी ह्या बैठकीक स्वता प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे ते सुद्दां हाजीर आशिल्ले. 12 तारखेक जी आसा ती भारतीय जनता पक्षाच्या कोर कमिटीची बसका जावपाची आसा ताळगांव कम्युनिटी हॉला भितर. सो अशे तरेन ह्यो
राजकीय घडामोडी घडल्या. आता आयची बैठक, ह्या आयच्या बैठके कडेन सगळ्यांचें लक्ष लागून आशिल्लें, कारण राज्यान परत एक फावट मंत्रिमंडळ फेरबदलाच्यो चर्चा नेटान सुरू जाल्यात. कांय मंत्र्यांची नांवां येतात की जांकां मंत्रिमंडळांतल्यान काडटले आनी नव्यांक संदी ज्यो आसा त्यो दितले. कांय जाणांची कांय संविधानीक पदां आसा, त्या संविधानीक पदांच्या ज्यो नेमणुको जाल्ल्यो आसात त्योय बदलपाच्यो चर्चा सुरू आसात. फॉर एग्जाम्पल सभापती पद, तें सभापती पद सद्या रमेश तवडकर हांचे कडेन आसा. तांकां त्या पदा वयल्यान देवन मंत्रीपदाची शक्यताय, तांकां मंत्रीपद मेळपाक शकता आनी त्या जाग्यार नवो मनीस सभापती म्हणून बसपाची चर्चा सुरू आसा. सो ह्या सगळ्या चर्चेक लागून आयची जी मुख्यमंत्र्यान आपयल्ली बैठक जी आसा ती खूब म्हत्वाची आशिल्ली. सगळ्यांक जे उमळशीक बाळगून आसतात गोंयच्या राजकीय क्षेत्रांत कितें जाता आनी गोंयकार म्हटल्या उपरांत राजकारण हो ताचो सारको जिवाळ्याचो विशय. आयज फक्त भाजपा आमदारांची बैठक जावंक ना, ह्या बैठकीक मोगोचे फुडारी आनी आमदार जे आसात ते उपस्थित आशिल्ले. त्या भायर ज्या अपक्ष आमदारांनी सरकाराक तेंको दिला ते सुद्दां हाजीर आशिल्ले, ते सुद्दां उपस्थित आशिल्ले. जेन्ना हे आमदार भायर सरले वयतना आमदार मंत्री, तेन्ना पत्रकारांनी तांकां विचारलें की मंत्रिमंडळ फेरबदलाच्यो कांय चर्चा आसात काय कितें, आयच्या बैठकीन तशें कितें उलोवप जालां काय कितें. तर तशे तरेचें कांय उलोवप आयच्या बैठकीन जाल्लें ना हें सगळ्यांनी सांगलें. आनी आमी बैठकी उपरांत जेन्ना आमची जी सुत्रां आसतात राजकीय सुत्रां तांच्या कडल्यान म्हायती घेतली, जे ह्या बैठकीन वांटेकार आशिल्ले तांच्या कडल्यान आमकां आयज जो फिडबॅक मेळ्ळा, जी म्हायती मेळ्ळ्या ती आमी तुमकां सांगतले. तर बेजिकली सद्या गोंया भितर अशी चर्चा सुरू जाल्या की सादारण 4 मंत्री जे आसा ते 4 मंत्र्यांक डच्चू दितले आनी 4 जाणांक नव्यान मंत्रीपदाचेर बसयतले. आतां हेतून नांवां जीं आसा ती आमकां सगळ्यांक खबर आसा खंयची नांवां चर्चेन आसा. ती कांय दडोवन दवरपाची अशी कांय हें ना, गरज ना, कारण राजकीय चर्चा म्हटल्या उपरांत त्यो चालूच आसता. वेगवेगळ्या नांवांचेर चर्चा ही चालू आसता. आतां खंयचो मनीस, खंयचो राजकीय नेतो ते स्पोर्टिंगली घेता ताचेर तें अवलंबून आसता. आतां सगळ्यान पयलीं नांव जें आसा जेका मंत्रिमंडळांतल्यान काडपाक शकतात तें म्हणजे गोविंद गावडेचें. कारण ताका खूब कारणां आसा. कला अकादमीचो कथीत भ्रश्टाचार आसूं किंवा बाकीच्यो गजाली आसूं, आनी ही चर्चा किंवा हें जें आसा तें आयज आनी काल न्हू फाटले कितलेशेच दीस जाले ही चर्चेन नेट आसा. भारतीय जनता पक्षा भितर त्या पेक्षा सुद्दां सरकारा भितर आमी जर पळयत जाल्यार 2 गट जाल्ले आसा. एक गोविंद गावडेच्या सारको ऑपोजीट आसा, जेका दिसता की गोविंद गावडे हाका बेगोबेग मंत्रीपदा वयल्यान काडपाक जाय. आनी दुसरो काय एक गट आसा बारीकसो, बट तो शक्तिशाली गट आसा जो गोविंद गावडेची पाठराखण करता. हें चित्र अशें स्पश्ट आसा किंवा अशें जाल्लें आसा. अशी दुफळी जी आसा ती पक्ष आमी पातळीचेर आमी जर पळयत, संघटनात्मक पातळीचेर जर पळयत जाल्यार पक्ष पातळीचेर गोविंद गावडेक खूब विरोध आसा. आनी पक्ष पातळीचेर सुद्दां पक्षाचे जे काम पळयतात पक्ष वाडी खातीर किंवा जे पक्षाच्या म्हत्वाच्या पदाचेर आसात ते गोविंद गावडे हाका काडचो ह्या मताचे आसात. पूण आजून पर्यंत तशें कांय जाल्लें ना. आनी हेका कारण आसाचे 2 गट जाले हांवें तुमकां जशें म्हटलें तें. ताजे उपरांत दुसरे आनी 3 नांवां आतां परत चर्चेक येतात. कोण म्हणटा आलेक्स सिक्वेर जे मंत्री आसात, नुवेचे आमदार, तांचें नांव परत चर्चेन आसा. ताचे उपरांत निळकंठ हळर्णकर हांचें नांव चर्चेन आसा, अशें म्हणटा की जेंचें मंत्रीपद वचपाक शकता. आनी मदींच मोविन गुदिनो हांचें सुद्दां नांव जें आसा तें घेतात की तांकां मंत्रिमंडळांतल्यान डच्चू मेळपाक शकता. एक आनी प्रबळ चर्चा सुरू जाल्या ती म्हणजे सभापती पदा वयल्यान. सद्या सभापती पदाचेर आसात ते रमेश तवडकार. आनी अशी चर्चा आसा की रमेश तवडकार हांकां मंत्रिमंडळान स्थान हें मेळपाक शकता. आनी रमेश तवडकार हांचे जाग्यार सभापती म्हणून निलेश काब्राल हांची वर्णी लागपाक शकता. अशी प्रबळ चर्चा जी आसा ती राजकीय मळार सुरू आसा. हाका खंयचोच अधिकृत अशी पुष्टी ना, पूण अशी चर्चा सुरू. आनी राजकारण म्हटलें काय चर्चेनूच बेश्टी चर्चा ही केन्ना खंय सुरू जायना. जेन्ना उजो लागता तेन्ना धुंवर येता अशें म्हणटात. सो ह्यो ज्यो चर्चा सुरू जातात, आमकां याद आसा की जे 8 आमदार डिफेक्ट जावन काँग्रेसींतल्यान BJPन गेल्या तेंच्या बद्दल अशेच तरेची चर्चा आसली जी कितलेशेच म्हयने चलिल्ली, पूण ते चर्चेक मूर्त स्वरूप हें आयलेंच आनी ते 8 आमदार जे आसात ते BJPन गेलेच. सदांच दिगंबर कामत तेन्ना म्हणटाले की मिडिया कितेंय बरयता, कितेंय हें करता म्हणून, आनी तशें कांयच ना अशे तरेचो एक
भुमिका तांची आसताली पूण ती मागीर खोटी थारली आनी तेन्ना आमीच तांकां हांवें स्वता विचारिल्लें की आयज तुमी उलयतात ते खोटे थारले आनी पत्रकार सांगताले ते खरें थारले अशें म्हणून. तर अशे तरेच्यो त्यो राजकीय चर्चा आसतात आनी त्यो केन्ना तरी तांकां फुडें मूर्त स्वरूप मातशें हांगा थंय वेगळें जावन बट मूर्त स्वरूप हें येताच. तर आयची बैठक आमी जर पळयत जाल्यार आयच्या बैठकीन नेमकें कितें घडलें हाजे कडेन सगळ्यांचें लक्ष आसलें. तर आमकां जी म्हायती मेळटा सुत्रां कडल्यान ती म्हणजे आयच्या बैठकीन मुख्यमंत्री आनी तानावडे हांणी कांय मंत्र्यांक बऱ्योच एक कितें म्हणटा ती कानपिचक्यो दिल्ल्यो आसात त्यो म्हणजे तांचे दिल्ली वारी वयल्यान. आमी फाटल्या दिसांनी आमी जर पळयत जाल्यार जायते फुडारी आमकां दिल्ली गेल्ले दिश्टी पडले, कोणा कोणाक मंत्र्यांक मेळ्ळे आनी कितें कितें. पूण आयच्या ह्या बैठकी भितर स्पश्ट सगळ्या मंत्र्यांक एक अशे आदेश दिला की जर तुमी दिल्ली वयता आसत, खंयच्याय मंत्र्याक मेळपाक वयता आसत जाल्यार ताची पयलीं इंटिमेशन हें मुख्यमंत्र्याक मेळपाक जाय, ते पक्षाक मेळपाक जाय. कारण भारतीय जनता पक्ष हो शिस्तप्रिय असो पक्ष आसा. वचपाक जायना दिल्ली, खंयच्याय मंत्र्याक मेळपाक जायना अशें अजिबात ना. बट जर तुमी वयता जाल्यार तेची कल्पना पूर्व कल्पना ही पयली राज्य भाजपाक आनी खास करून पयली मुख्यमंत्र्याक आनी मुख्यमंत्र्याच्या परवानगेन वचचें आनी पक्षाकूय मातशें कळीत करचें अशे तरेचे आयज एक सल्लो हो आमचे जे प्रदेशाध्यक्ष आसात तानावडे हांणी दिल्लो आसा. मुख्यमंत्र्यानूय अशें सांगलां जें आमकां कळ्ळां ते प्रमाण दिल्ली जर तुमी वयता आसत जाल्यार आपल्याक सांगलें जाल्यार आपलें कितें तरी इनपूट आसपाक शकता किंवा ते एक कॉर्डिनेशनान काम जावपाक शकता म्हणून ते सांगप गरजेचें अशे तरेचो सल्लो हो मुख्यमंत्र्यान दिलो. आनी तुमचे जे कितें कामां आसा किंवा जी तुमचे जे संकल्प आसा किंवा जे तुमचे प्लॅन आसा ते फुडें व्हरपा खातीर मंत्र्यांची केंद्रीय मंत्र्यांची भेट घेवची ताका कांय बंदी ना अशे तरेन आयज तांकां एक बारीकसो चिमटो जो आसा तो काडून तांकां धाडलेलो आसा. दुसरी गजाल म्हणजे तानावडे हांणी सांगलें की तुमकां जें कितें आसा उलोवपाचें आसा सरकाराच्या कारभाराचेर किंवा खंयच्याय एका मंत्र्याचेर जाल्यार तर तुमी डायरेक्ट उलोवचें न्ही किंवा टिकात्मक पद्दतीन तें उलोवचें न्ही. जें कितें आसा तें मुख्यमंत्र्या वांगडा डिस्कस करचें, मुख्यमंत्र्याक ताची कल्पना दिवची, मुख्यमंत्र्याक ना जाल्यार आपल्याक सांगचें. प्रदेशाध्यक्ष ह्या नात्यान आपूण आसा हांगासर सो आपल्याक तुमी कळीत करचें, आपल्या कडेन ते विशय डिस्कस करचे ना की तुमी ते डायरेक्ट वचून खंय तरी भायर उलोवचें जेणे करून खंय तरी सरकार अडचणीन येवपाक शकता. दुसरी गजाल आमी जर पळयत जाल्यार जे दिल्ली वारी करतात मंत्री बीन तेन्ना एक उल्लेख जो आसा तो जालो की जे मंत्री सांगिनासतना दिल्ली बिल्ली वयता आनी तेचे बद्दल जेन्ना मुख्यमंत्र्याक विचारता मिडिया तेन्ना मागीर सांगपाक कांय जाप नासता. सो अशी परिस्थिती उद्भवपाक जायना म्हणून हें जें आसा तें हो जो सल्लो आसा तो आयच्या बैठकीन जो आसा तो दिल्लो आसा. आतां अशें म्हणटात की ज्या 4 मंत्र्यांची वर्णी नवे मंत्री फेर बदल जावपाक शकता तितून एक बायल मनीसूय आसपाक शकता. आयज एकंदर आमी जेन्ना हे बैठक जाल्या उपरांत जेन्ना खाजगीन कांय आमदार मंत्र्यांक जेन्ना विचारलें किंवा बाकीच्या अपक्ष आमदारां कडेन जेन्ना आमी उलयले तेन्ना आयच्या बैठकीन तरी खंयच्याच मंत्रिमंडळ फेर रचने बद्दल चर्चा ही जाल्ली ना. एक वेळ जर मंत्रिमंडळ फेर रचना जाली जाल्यार ती विधानसभा अधिवेशना पयलीं जावपाची शक्यताय सामकी कमी आसा. म्हणजे जावचें ना अशें न्ही बट ती शक्यताय सामकी उणी आसा. आनी जर जालेंच जालें मंत्रिमंडळ फेरबदल जर जाले जाल्यार ते आफ्टर असेंब्ली सेशन जे 15 तारखेच्यान सुरू जातले ताच्या उपरांतूच तें जावपाक शकता. दिगंबर कामत हांकांय आयज आमी जेन्ना विचारलें मंत्रिमंडळ फेर रचने बद्दल तांणीय सांगलें की ह्या बद्दल जें कितें आसा तें फक्त आनी फक्त मुख्यमंत्री सांगपाक शकता तुमकां, आपूण कांयच सांगपाक शकना. मिडियान वेगवेगळे कोण कोण कितें कितें बरयत आसता आपूण तांकां विचारीय ना अशा तरेची एक रिएक्शन हें दिगंबर कामत हांणी आयज पत्रकारां कडेन उलयतना दिलें. तर एकंदर आयची ही बैठक जी आसली ती खास करून हे जे मुद्दे हांवें तुमकां सांगले तेचेर आसली. खंयच आयज भितर ह्या बैठकीन भितर मंत्रिमंडळ फेर रचनेचेर उलोवप जाल्लें ना. दुसरी आनी एक बाब जी हालीं चर्चेक येयल्या किंवा अंतर्गत राजकीय गोटा भितर उलोवप जाता ती म्हणजे सरकारांतले कांय मंत्री जे आसात ते आमदारांक कॅर करिनात अशी स्थिती आसा. म्हणजे आमदार फोन करतात तर तांकां जापो दिवप ना
किंवा ते एटेंड करप ना किंवा अशा तरेचो जो एक विसंवाद जो निर्माण जाला तेच्योय कितें तरी कागाळी आशिल्ल्यो अशी सुत्रां सांगतात. खुबशे मंत्री आमी जेन्ना तेंचो एटिट्यूड पळयता सद्या किंवा तांकां ती एक आमी म्हणटा की कांय मंत्री अशे आसात जे खूब वर्सां जाले सत्तेन, आतां फाटले 10 वर्सां लागीं BJPक जाली तेन्नाच्यान आसा. आनी कांय हे ज्येश्ठ मंत्री आसात जे एरोगंट वागतात, जे सारके तेंचें उलोवप सारकें ना, जे दुखोवपी अशें आहा, जावं ते आमदारांक आसूं सत्ताधारी विरोधी किंवा आनी अशे कांय मंत्री जे आसात जे स्वता आमी अणभवला एज अ पत्रकार म्हणून, जे इतले एरोगंट वागतात की त्यांची एरोगन्सी लेवल मातशी खूपच जाल्या. आनी कांय जाणांचो तो एक स्वभाव धर्म आसा, कांय जाणांच्या बाबतीन अशें उलयलें वता. तर अशे तरेची एक कागाळ खंय तरी कुरबूर जी आहा ती सरकार आनी आमदार, सरकार पक्षांतले आमदार मंत्री हांच्या मदीं खंय तरी उद्भवले. आनी ह्या सगळ्याक लागून खंय तरी आयज संयुक्त बैठक घेवपाचो विचार हो भारतीय जनता पक्षा भितर आयलो, जाका स्वता मुख्यमंत्री आनी प्रदेशाध्यक्ष तानावडे हे दोगूय जे आसात ते हाजीर रावले. आयच्या बैठकीन आमी जर पळयत जाल्यार लागीं सगळे मंत्री जे आहा ते हाजीर आशिल्ले. फक्त अपवाद आशिल्लो तो म्हणजे भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांचो. विश्वजीत राणे आयज आमकां ह्या बैठकीक दिश्टी पडले ना. दिव्या राणे ज्यो आसा त्योय ह्या बैठकीक आमकां दिश्टी पडल्यो ना. घडये ते गोंयान आसा काय ना होय प्रश्न आसा, गोंया भायर बीन आसात जाल्यार, बट विश्वजीत राणे मंत्री म्हणून आयज ह्या बैठकीक उपस्थित नाशिल्ले ही बाबूय जी आहा ती आयज थंय सगळ्यांक जाणवली. तर अशे तरेन आयची ही बैठक जाली. ह्या बैठकीन कितें घडलें तें आमी तुमकां सांगलें. मंत्रिमंडळ फेररचनेच्यो चर्चा नेटान चालू आसात. केन्ना जातलें, कोण कितें सांगता, कशे तरेन वातावरण आसा तेचेरूय आमी भाश्य केलें. तर अशे तरेच्यो बातम्यो आनी अशे तरेच्यो अपडेट्स घेवन आमी तुमचे मेरेन वेळोवेळी येतले. तुमी पळयत रावात गोमंतक TV. देव बरें करूं.